वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? बाहेर बरं व्हडलो पाऊस पडटा. जस्ट सकाळच्यानी आयज बरे वत आसलेले. सकाळच्यान पावसूच ना, म्हणजे कालच्यान मातशी पावस कमी हा. सकाळी बरे मातशे वत पडलेले. जस्ट आत्ता टाइम झाला असा 1:30. जस्ट आत्ता स्टार्ट झाला पाऊस. म्हणजे तो म्हटले ब्लॉग स्टार्ट करूया. आणि स्टँड हांगा दवरला. सुकला कारण दवरलेले न्ही भितर हॉलान. मातशें सुकला म्हटल्यार हांगा दवरले की सकाळी मातशें आयज न्ही वत पडलें म्हणून हांगा हाडून दवरलें स्टँड. आणि जेन्ना कपडे बी आतां पळय पावसान न्ही कपडे बीन सुकना. केन्नाय न्ही कपडे बीन न्ही अशे व्हडले कपडे न्ही बेडरूमान दवरनाकात. म्हणजे आमकां न्हिदता बीन पळय म्हणजे असलो कर ते कपडे बीन न्ही बेडरूमान घालनाकात. कित्याक आमी ते रूमान न्हिदता न्ही मागीर ते रूम न्ही थंड जाता मागीर आमकां थंडी जाता. सो हॉलान बीन घाला म्हणजे खंय तुमी न्हिदना पळय थंय तुम्ही कपडे घाला. सो आमी काल न्ही हॉलान घातले. काल फर्स्ट टायम घातला आमी. सो ऑलरेडी ते कपडे आनी अजून सुकोंक ना. ते कपडे आमी वास मारता. सो बरे सकाळी मातशे बरे वत पडलेले. आतां परत पावस येयलो. आनी आयज ऋत्वीक स्कुलाक वचोंक ना. ऋत्वीक उठ मरे. ऋत्वीक न्हिदला दाखयता तुमकां. ऋत्वीक काय ताप येयलो. काल बरो आसलेलो. सकाळी 5 सुमार ताका ताप येयले. मागीर हांवें ताका सिरप घातले क्रोसीन. न्हिदलो उठलो परत ताका ताप येयले. परत ताका घातले आनी आतां टायम जाला 1:30. परत ताका ताप येयला. जस्ट ताका पेज बरयले आनी ताका पेज खूब आवडटा. आनी अशें ताप बीन येयले न्ही तो काय जेवपाक सोदना. पेज तो जेयता. जस्ट तो पेज जेयलो आनी आतां पळोवया. आतां तो पांगरून न्हिदला दाखयता तुमकां. ऋत्वीक भितर न्हिद चल. सगळें हाय म्हणटा. आयज ताका पावर ना. भितर न्हिद चल. खंय हांगा न्हिदता. टीव्ही लावन दवरला. टीव्ही पळयता न्हिदला. आनी हांगा पावस पडले की टीव्ही हांगा वयता. डिश न्ही ते आमचे. भितर न्हीद सांगता आयक. हांव तुका आवाज बीन येतले मागीर तुका न्हीद पडचें ना. तळेत आनी अशें भुरग्यांक बीन कितें ताप बीन येयले बरें बीन ना जाल्यार न्ही कितें काम करूंक मूड येना. सो म्हटलें आतां क्लायमेट तसो आसा न्ही पावस कंटिन्युअस पावस पडटा. आनी म्हाका फिवर येवप म्हटलें न्ही भंय दिसता. की आतां डेंगू बिंगू येता न्ही जाला न्ही ताका लागून भंय दिसता. फिवर आसप म्हटल्यार भंय दिसता. पण आयज न्ही ताका सिरप घातलें हांवें तरी पण ताका फिवर कमी जायना. अजून ताका फिवर आसा. सो आतां पळोवया आतां ना ताका डॉक्टराक दाखोवपाचें की आतां आनी चड टायम वेस्ट करप ना. सोमतें डॉक्टरा व्हरून दाखोवप ताका. सो ऋत्वीक न्ही जस्ट न्हिदला. ओके आतां हांव आयला किचनान. सो आयज तुमकां न्ही एक डोसा रेसिपी हांव शेअर करता. ओके खूब तरेचे डोसा आहा ताका म्हाज्या तुमकां शेअर करूंक जाय. सो म्हटलें एक तुमकां हांव शेअर करता. की लास्ट टायम हांवें तुमकां शेअर केल्लेले विदावट ग्रायंडींग विदावट सोकींग विदावट फर्मेंटेशन. ओके खूब इजी आसलें तें. सो आयज म्हटलें मातशें डिफरंट तुमकां डोसा रेसिपी शेअर करया. ओके आनी इफ तो फाल्यां बरो बीन जाल्यार ताका स्कुलान धाडटले आनी ताका स्कुलान बीन दिवपाक जाता पोळे. ओके डोसा खूब इजी आसा आनी करपाकूय सोंपें विदावट ऑयल हा. म्हणजे ऑयल बीन घालनासतना ते पोळे करतलें हांव. आनी तेज्या वांगडा एक तुमकां एक चटणी रेसिपी हांव शेअर करतलें. खूब इजी आसा. ओके तर टायम वेस्ट चड करनाका. तर फटाफट करया आमी. ओके आयज डोसा आनी म्हाजें हें ऑल टायम फेवरेट. ओके जे नॉर्मल डोसा करता पळय तेजे पेक्षा न्ही हें न्ही म्हाका खूब आवडटा. आनी हें न्ही चिकन करी वांगडा आनी सुंगटाची करी बीन आसलें न्ही तेज्या वांगडा न्ही खावपाक न्ही बरें लागता डोसा. ओके चटणी तरी करूंकूच जाय. इफ चटणी ना जाल्यार न्ही चिकन शाकोती किंवा मशरूम शाकोती बीन केलें न्ही तेज्या वांगडा तुमी मुद्दाम हें खायात एकदम बरें लागता. ओके सो चला करया आमी आयज कोकोनट डोसा. ओके कोकोनट डोसा एंड चटणी दोनूय तुमकां शेअर करता. ओके चला. सो हांगासर न्ही हांवें रायस घेतला. हे पळयात 2 कप रायस घेतला हांवें. रेशन रायस घेतला हांवें. ओके हे पळयात हो मेजरमेंट कपार न्ही हांवें 2 कप रायस घेतला. घालता हितून. सो आतां घालता 1 टीस्पून मेथी. सो आतां न्ही आमकां न्ही हें बरें वॉश करून घेवंक जाय. एक 2-3 वेळान हेका बरें वॉश करून घेवया. सो तांदूळ न्ही आमी बरें वॉश करून घेतला. आतां तो उदक घालता. सो आतां न्ही आमकां हें सायडीन दवरूंक जाय बरें सोक जावपाक. एक 4 to 5 hours खूब जाले. ना जाल्यार तुमी ओवरनायट सुद्दां ताका दवरूं शकता. सो हेका न्ही आतां हांव एक 5 hours दवरतलें. सो हांगासर न्ही पळया 5 hours जाल्ले आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता हे पळयात तांदूळ न्ही बरें हांगासर सोक जाल्ले आसा. हे पळयात एक 5 to 6 hours खूब जाले. पळयात आतां हें उदक न्ही हांव काडून घेता. सो आतां न्ही आमकां हें वांटून घेवंक जाय. फक्त रायस आनी जे मेथी आमी घातलेले पळय ते फक्त आमकां पयलीं वांटून घेवंक जाय. सो एक मिक्सरान घालून घेता.
तर हे पळय थोडें घालून घेतलां हांवें. जस्ट थोडेंशें उदक घालता, चड उदक घालनाका की आमकां पातळ करपानाका पेस्ट. हे जस्ट थोडेंशें उदक घालता, एक 1/4 कप. आतां ताका न्ही बरें आमकां वांटून घेवंक जाय, एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हे पळयात वांटून घेतलां हांवें, एक बावलान ट्रान्सफर करता. सो आतां सेम जरांनी हांव घालता 1 कप. 1 कप न्ही हांवें न्ही पोहा घेतला आनी पोहा न्ही हांवें मातशें सोक करपा दवरलेले. हे पळयात, ओके. एकानी एक 2 वेळांनी बरें वॉश करात आनी मातशें उदक घालून न्ही जस्ट 1-2 मिनटांनी उदकान घालून दवरात, मागीर उदक काडात. ठीक आहे, आतल्या बरें सोक जातले. इफ तुमकां पोहा घालपाक नाका जाल्यार तुमी हांगासर ह्या जागेर तुमी 1 कप कुक्ड रायस घेयात. ओके, कुक्ड रायस नाजाल्यार पोहा खंयचे एक तुमी घेवं शकता. सो हांव हांगा घेता 1 कप पोहा. आनी केन्नाय पोहा घालता न्ही अशें सोक करून घालात. कित्याक खबर आहा, इफ तुमी डायरेक्टली पोहा घातले न्ही तें बरें वाटचें ना मागीर, कळ्ळें न्ही. आनी मागीर चड आमकां उदकूय घालूंक मेळचें ना, कित्याक चड उदक घालूंक जायना हितून, ताका लागून. सो पोहा न्ही मातशें बरें सोक करून मागीर तुमी मिक्सरान घालात. सो आतां घालता कोकोनट. सो 1 कप न्ही कोकोनट ग्रेट करून घेतला. सो हे डोसाचें नांवच आसा कोकोनट डोसा, ताका लागून 1 कप हांगासर हांव कोकोनट घालता. जस्ट थोडेंशें एक 1/4 कप उदक घालता. आतां हें न्ही आमकां बरें वांटून घेवंक जाय. सो हें पळयात वांटून घेतलें आसा. अशें आमकां न्ही थीक अशें वांटून घेवंक जाय, चड उदक घालून न्ही ताका पातळ अशें वांटून घेनाकात. आनी जेन्ना वाडटना न्ही मातशें म्हणजे वाडटा आसतना मातशें प्रॉब्लेम जातलें, कित्याक खबर आहा ड्राय न्ही हें दोनी ताका लागून. सो इल्लें इल्लें उदक घालून न्ही अशें फायन आमकां पेस्ट करून घेवंक जाय, चड उदक घालनाकात, कळ्ळें. अशें आमकां न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हें न्ही आतां बरें मिक्स करून घेवया. आनी आतां आमकां न्ही उदक बीन कांय ऍड करप ना. ओके, पयलीं न्ही हेका बरें मिक्स करून घेयात. आनी तुमी लक्षांत दवरात जेन्नाय तुमी सोय आनी ते फोव वाडटले पळय, इल्लें इल्लें उदक घालून वांटून घेयात, कित्याक तें वांटपाक जावचें ना, मातशें ड्राय जाता तें मागीर. सो इल्लें इल्लें उदक घाला आनी ताका वांटून घेयात आनी फायन पेस्ट जाय तशें ताका वांटून घेयात. ओके, सो बरें ताका मिक्स करून घेता. सो हें पळय हेका हांवें बरें मिक्स करून घेतलां. हें पळयात हें बरें मिक्स जाल्लें आसा. सो हें पळया हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतलां. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हेका फर्मेंट करून दवरूं शकता एक 8 आवर्स. पण हांव न्ही हेका फर्मेंट करून दवरचें ना. 2 ऑप्शन आहा तुमकां, एक तुमी फर्मेंट करून दवरात, ना जाल्यार ह्या स्टेजीर न्ही तुमी मीठ, थोडेंशें उदक आनी सोडा, बेकिंग सोडा, ना जाल्यार एक फ्रूट सॉल्ट म्हणून एक पॅकेट मेळटा. ओके, ते घालून तुमी ऑन द स्पॉट म्हणजे आतांच तुमी करूं शकता. इफ तुमकां फर्मेंट करपाक दवरूंक जाय जाल्यार तुमी 8 आवर्स दवरात, ते मातशें बरें फुगोन येतलें. ओके, सो आतां आमी घालया उदक, कित्याक बरें मातशें थीक आहा न्ही बॅटर. थोडेंशें उदक घालता, चड पातळ करनाका आतां, थोडेंशें घाला आनी ताका पयलीं बरें मिक्स करून घेयात, की आमकां न्ही चड बॅटर न्ही पातळ करपाक नाका, ताका लागून. सो थोडें घाला उदक, पयलीं मिक्स करून घेयात आनी थोडेंशें घालता. सॉरी पडलें. तो हेय डोसा आनी कोकोनट डोसा हेय तुमी म्हणू शकता इन्स्टंट म्हणून. फक्त स्टार्टींग मात रायस आमकां सोक करून दवरूंक जाय, इतलेंच. आनी हो प्रोसेस आहा पळय, तुमकां जाय जाल्यार फर्मेंट करा, ना जाल्यार ह्या स्टेजीर तुमी सोडा घालात. सो पळयात हें परफेक्ट आनी उदीक घालचें ना. हें पळयात. ओके, आतां हितून घालता हांव मीठ. सो मीठ घालता. मीठ घालून न्ही बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो मीठ घालून हेका बरें मिक्स करून घेतलां. आतां हांव घालता बेकिंग सोडा. हांगासर न्ही 1/2 टीस्पून हांव घालता बेकिंग सोडा आनी हेका न्ही बरें मिक्स करून घेयात. सो केन्ना केन्ना न्ही आमी जेन्ना करता पळय डोसा, केन्ना केन्ना आमी दवरता फर्मेंट करपाक एक 8 आवर्स ओवरनायट, ना जाल्यार अशें सोडा घालून आमी रोखडेंच करता, रोखडें खाता. ओके, सो बरें जाल्लें आसा मिक्स. ओके, हेका मागीर आमी फ्राय करया मागीर. सो आतां तुमकां हांव चटणी पयलीं करून घेवया. ओके, चला. सो हांगासर न्ही हांवें एक पॅन दवरला आनी ही चटणीची रेसिपी आहा पळय मातशी डिफरंट आसा. ट्राय करून पळयात, बरें लागता. ओके, ट्राय करून पळयात, मातशी डिफरंट आहा ही चटणी. ओके, सो हांगा पॅन दवरला, मातशें गरम जावं न्ही. सो आतां घालता एक 1 टीस्पून ऑयल. सो तेल न्ही बरें तापलेलें आसा. आतां घालता 1/2 टीस्पून जिरा,
हाफ टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, सो सासवा आणि जिरा आणि म्हणजे फ्राय करून घेऊया. सो आता घालता लसूण घालता, एक 4-5 लसूण घालता, थोडे कढीपत्ता घालता. सो आता घालता सोय, सांगासनी 1 कपनी सोय घालता. सो 1 ग्रीन चिली घालता. मातशें हांव तिखसाण कमी करता. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही ग्रीन चिली चड घालू शकता. आता मातशें आमकां न्ही 1-2 मिनटांनी आमकां मातशें बरें फ्राय करून घेवंक जाय, जस्ट 1-2 मिनटां. सो हे पळयात 1-2 मिनटांनी हांवें ताका फ्राय करून घेतला. चड हाका ब्रावन बीन करनाका, जस्ट 1-2 मिनटां पुरो. ओके, हे फ्राय जाल्लें आसा. आतां गॅस बंद करता. सो थंड जालें की न्ही ताका मागीर मिक्सी जारान ट्रान्सफर करात. आता तातूंत घालता 2 व्हडलो चमचो फुटाणे म्हणजे रोस्टेड चणा दाळ. तो रोस्टेड चणा दाळ, फुटाणे म्हणजे रोस्टेड चणा दाळ 2 व्हडलो चमचो घातला. मीठ घालता. धाकटोसो आलें तुकडो घालता. कोथमीर घालता. आणि आता घालता एक स्मॉल बॉल साईज टॅमरिंड. तुम्ही जाय जाल्यार टॅमरिंड पल्प घालू शकता. ओके, आता न्ही थोडेशें उदक घालता आणि उदक घालून न्ही आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सांगा पळयात चटणी आमची रेडी आसा. आता काय एक बावलान काडून घेता. तो मिक्सरान न्ही चटणी लावलेलें उदक ऍड केला. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हे पळयात चटणी रेडी आसा. आणि हेज्यावर न्ही तडका बीन दिवप ना, कित्याक खबर आहा आमी ऑलरेडी थोडं फ्राय करून वांटून घेतला. सो आनी तडका बी दिनाकात. अशें तुमी एकदां करून पळयात, बरें लागता. ओके, आणि लास्ट दवरता हांगासर कढीपत्ता. सांगा आमची चटणी रेडी. सो आता आमी करया कोकोनट डोसा. ओके, चला. हांगासर न्ही पॅन दवरला हांवें आनी बरें गरम जाल्लें आसा. सो आता आमी फ्राय करया. आणि जस्ट 1 व्हडलो स्पून घालपाचें अशें. आणि चड ताका अशें पातळ करनाका. जस्ट मातशें ताका न्ही अशें स्प्रेड करा. चड ताका अशें पातळ करनाका. इतलेंच. ओके, सो तुमी पळोवंक शकता न्ही ताका बबल्स येता. हे पळयात. ओके, धांपून ताका न्ही कूक करया. तर तुम्ही पळोवंक शकता न्ही ताका अशें होल कशें पडटा मदीं मदीं. आणि आमकां न्ही हे डोसा हा पळय फक्त एकूच सायड भाजून घेवंक जाय. ओके, मागीर ताका टर्न बीन करूंक जायना. म्हणून धांपोवन न्ही जस्ट आमकां एक मिनटांनी ताका कूक करून घेवंक जाय. आनी फ्लेम हा पळय लो दवरात. आनी लो फ्लेमीन ताका आमकां बरें हेका कूक करून घेवंक जाय. सो 1 मिनट जाल्ली आसा. काडून घेता. आनी तुमी पळोवंक शकता हे पळयात बरें जाल्लें आसा. आनी ताका टर्न बीन करप ना, की ऑलरेडी ते पण पळय ऑलरेडी न्ही पळय ते बरें कूक जाल्लें आसा. सो एक सायड आमकां न्ही हें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें जाल्लें आसा. एक काडून घेता. सो हें पळयात बरें सॉफ्ट जाला. सो हें काडून घेता आनी थोडें फ्राय करून घेता. आणि बेस्ट म्हणजे ऑयल बीन घालपाची गरज ना. विदाउट ऑयल तुम्ही हे फ्राय करात. ओके, ऑयल घालपाची गरज ना. सो हें काडून घेता. आनी जेन्नाय हांव ऋतिकाक करता न्ही टिफिनाक ताका न्ही तो चटणी बी व्हरना. बटाट्याची भाजी ना जाल्यार जॅम लावन तो दिता. आनी जॅम लावन खावपाक न्ही बरें लागता. सो हें न्ही जाल्लें आसा. सो हें पळयात हांगासर कोकोनट डोसा रेडी आसा. हें पळयात सारकें बुराक बुराक पडला न्हू ना. ओके, सो तुमकां दाखयता एक म्हणजे डोसा कितले मोव जाता, सॉफ्ट जाता. दाखयता तुमकां एक अशें लागीं यो. हें पळयात हें तुमी पळोवंक शकता. इतले सॉफ्ट जाल्यार मोव जाला. हें पळयात. हें पळयात. ओके, सारकें मोव जाता. हें मातशें जेन्ना तुमी करतले पळय चड पातळ करनाका. मातशें थीक दवरात पळय इतलें सारकें आहा. ओके, हें पळयात. चटणी पोळे घेवपाचे, चटणीन डीप करपाचे आनी खावपाचे. चटणी तुम्ही हे मुद्दम ट्राय करा. मातशें डिफरंट आहा पण बरें लागता. ट्राय करून पळयात. ओके, आनी हें
कोकोनट डोसा तुम्ही ट्राय कराल, खूप लागता. आणि स्पेशली जेन्ना तुम्ही चिकन करी बीन करते पळय त्या दिसा हे पोळे करात. शिव पळय ओ खंय आयज सोमार तूं आनी ओ म्हणनाका, आयज चटणी वांगडा खा तूं. खरेंच हां, मटन करी आसूं, चिकन करी आसूं, चिकन शाकुती, मागीर मशरूम शाकुती, सांगू तुमकां इतलें बरें लागता. चटणी हांव सांगता तुमकां, चटणी वांगडा इतलें बरें लागचें ना, पण चिकन करी वांगडा न्ही हें ऑसम लागतलें. मुद्दाम तुमी करूंक पळय. ओके, चला आतां आमी खावंक घेता, मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो जाले आमचे पोळे खाऊन. ओके, आता व्हिडिओ एंड घेवपा येयला. आणि मुद्दम तुम्ही ते पोळे ट्राय करात. आणि खूप असे पोळ्याची रेसिपी आसा ते तुमकां स्लोली हांव घेवन येतले. ओके, आणि मेथीचे पोळे तुमकां घेवन येता, आईचे मेथीचे पोळे बरें जाता. ओके, सो तांकां नेक्स्ट टायम हांव तुमकां ते शेअर करता. सो थोडेशें नांव घेता आयज. सियानो पीटर फर्नांडीस, रिमा फर्नांडीस, बेला फर्नांडीस, नीना नाईक, रुपाली आणि मिंगेलिना रॉड्रिगीज. आणि माझ्या रेसिपीनी ट्राय केला जे हांव अंडा बिर्याणी केलेली पळय, हांगासर न्ही म्हाका 2 जाणांनी धाडला जेणे ट्राय केला म्हणून. सो फर्स्ट आसा श्री इर्षद एक अंडा बिर्याणी केल्ले खंय न्ही, ताका आवडले खंय, मागीर स्टायल हांवें दाखयल्ले तशें. आनी एक आसा नीता गोसावी, तेणें म्हाका एक इंस्टाग्रामार न्ही फोटो धाडला आनी तें आवडले खंय. ओके, सो आनी एक आसा रोशनी बांदोडकर, तेणें न्ही इन्स्टंट चिकन ड्राय रेसिपी हांवें शेअर केल्ले न्ही, इन्स्टंट चिकन ड्राय फ्राय अशें दाखयल्ले पळय तुमकां, ते तेणें करून पळयले खंय आनी तेजे भुरगे खूब आवडले खंय. ओके, अशेंच तुमी रेसिपी ट्राय करात आनी म्हाका शेअर करात. आवडला काय ना, आवडना म्हणून सांगात, सो म्हाका काय वायट दिसचें ना. ओके, जे हांव दाखयता पळय सगळ्यांक अशें आवडटलें अशें ना, पण तुमी ट्राय करून एकदां खावन पळयात. ओके, सो आणि काय ना. आणि एक तुमकां सांगपाचें आसलें, हांवें ते चिकन कालोचे व्हिडिओ तुमकां सांगले न्ही कितें प्रॉब्लेम जाल्ले म्हणून, कित्याक ते व्हिडिओ डिलीट करता यूट्यूब, ताका लागून, कित्याक तितून चायल्ड पॉलिसी तितून दाखयता. सो परत एकदां हांव ट्राय करता ते व्हिडिओ घालपाक, म्हणजे जाता इतले हांव ते व्हिडिओ शॉर्ट करता. ओके, आनी चड लॉंग दाखोवचें ना हांव, म्हणजे शॉर्ट करून दाखयतले. ओके, पळयता एकदां. आतां हांवें ते घातलेले पळय लास्ट टायम ते व्हिडिओ, ते 15 मिनटाचे व्हिडिओ आसलेले ना. स्टार्टींग फर्स्ट टायम घातलेले पळय हांवें तो व्हिडिओ, तेन्ना 25 मिनटाचे व्हिडिओ आसलेले. मागीर अशें म्हाका मागीर ट्राय केले, मागीर हांवें ते कट करून मागीर हांवें 15 मिनटाचे केले. 15 मिनटाचे व्हिडिओ घालून सुद्दां ते होच प्रॉब्लेम जावपाक लागले, युट्यूबान ते डिलीट केले. सो आतां हांव चिंतलां की एकदां एक लास्ट ट्राय करता हांव, कित्याक इतले त्रास काडून व्हिडिओ काडला न्ही, ताका लागून ते म्हाका ते घालूंकूच जाय. सो आतां हांव न्ही ते शॉर्ट करता, एक 10 मिनटाचे, एक 10-7-8 मिनटाचे करता हांव, आनी बारीक क्लिप दवरतले आनी तुमकां हांव शेअर करता. पळोवया तशें करून हांव घालून पळयता. इफ ते बरें आसा जाल्यार उरले युट्यूबार, ना जाल्यार ते युट्यूब डिलीट करतले. तो लास्ट एक हांव चान्स घेता, कित्याक पळोवया म्हटलें देवाचें, देव पाव. एक लास्ट एक चान्स घेवन पळयता केन्ना व्हिडिओ घालतले हेजी गॅरंटी ना. सो आतां मातशें एडिटींग करता. आतां म्हाका परत एडिटींग करचें पडटलें ताका लागून. सो स्टार्टिंगचें म्हाका परत एडिटींग करूंक जाय. सो बारीक कट आहा ते कट करता. भुरग्यांचे बी कांय दाखयना हांव, की भुरगे ते मातयेन बी खेळटाले न्ही, बरे व्हिडिओ काडलेले हांवें, ते तेमी नाका म्हणटा दाखोवपाचें. ताका लागून एक लास्ट घालता हांव, पळयता घालून पळयता. इफ ते उरले जाल्यार उरले, ना जाल्यार तांकां डिलीट करूं न्ही, हांव आनी कांय करूं शकना. ओके, सो ऋत्वीक न्हिदला, ताप येयला, ताका फिवर येयला, अजून ताका कमी जायना, ताका फिवर न्हिदला तो. सो आयज तुमकां बाय बीन कांय म्हणचो ना. म्हाका एक सबस्क्रायबराक जस्ट कमेंट केला, ओफिलिया डायस, ऋतुकाक सांग आपले हाय म्हणून. सो आयज काय तुमकां तो हाय म्हणचो ना, बाय म्हणचो ना. सो जेन्ना तो बरो जातलो पळय तेन्ना ओफिलिया तुका हांव प्रॉमिस करता, ऋतू तुका हाय म्हणटलो. ओके, सो आयज ना तो न्हिदला. ओके, तो चला आयजचो हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर.